आमदार विरेश बोरकारान डिसिप्लिनरी कमिटी जाहीर केल्या। हातून प्रवीण हळणकराची अध्यक्ष म्हणून नेमणूक केल्या, जाल्यार नितेश भंडारी आणि केविनाची वांगडी म्हणून नेमणूक। देर इज अ हिडन कॉन्स्पिरसी ती येणाऱ्या काळात तुमकां कळटली, कित्याक खूब टायम जालो हें चालूच आसा आनी आमी तरी अजून पर्यंत कांयच अशें नाका आसलेली उतरां जावं जी लँग्वेज यूज करपाक नाका असली लँग्वेज यूज करूंक ना, पण जी लँग्वेजी आयज आमी सोशल मिडियाचेर जावं मिडियाच्या माध्यमांतून पळयता ती सारकी न्हू आनी डिसिप्लीन मेंटेन करपाची गरज आसा। आमच्या सगळ्या मेंबरांक कितेंय तुमचे प्रश्न आसा तुमचे कितें आसा जाल्यार ते डिसिप्लिनरी कमिटी ऑलरेडी आमी स्थापीत केल्ली आसा अंडर हेडेड बाय प्रवीण हळदणकर, जो आमचो चेअरपर्सन आसा डिसिप्लिनरी कमिटीचो। सो तेंच्या अंतर्गत तो कॉल आउट करतलो, ते आमची जी डिसिप्लिनरी कमिटी आसा तेन्ना तुमचे कितें आन्सर आसा ते दिवचे। मजगती आरजीपीच्या अजय खोलकार गटान विरेश बोरकाराक पक्षांतल्यान काडून उडयलो। ह्यान फुडें पक्षाच्या नांवान केल्लो कसलोय संवाद वा निवेदन अनधिकृत आणि बेकायदेशीर थारतले म्हण विरेशाक धाडिल्ल्या टर्मिनेशन ऑर्डरीत बरयला। हे डिसिजन जे आसा जे टर्मिनेशन ऑफ विरेश बोरकर एज अ पार्टी मेंबर हे पार्टीचे कॉन्स्टिट्यूशन आसा, पार्टीची डिसिप्लिनरी कमिटी आसा त्याच्या आधार धरून आणि कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे आमी घेतलेली आसा। तेका केन्ना आमी शोकोस नोटीस धाडलेली, त्या 5 रिमायंडर्स केन्ना धाडले आनी तेणी कितें कितें केलां स्टेप वायज ते आमी 3 पेजीचेर बरयल्लें आसा। सगळ्या लोकांक सांगता आयसून तो पार्टीचो MLA म्हणून ना, पार्टीचो मेंबर म्हणून ना। सो तेजे कितें स्टेटमेंट्स येता, तेजे कितें सर्क्युलर्स येता, ऑर्डर्स येता, ते पार्टीचे ऑफिशियल नासची ना। सो पार्टी आतां एक युनायटेड फोर्स जावन एक वांगडा वचोन जशें काल भुरग्यांनी सांगलां सगळे आमी वयतले। मजगती विरेश बोरकार म्हणटा टर्मिनेशनाचो निर्णय अवैध। टर्मिनेशन ऑर्डर इट इज टोटली नल अँड वॉइड, ते होल्डूच जायना, कित्याक तांकां ऑलरेडी सस्पेंड केला आनी सस्पेंड करून ते टर्मिनेशन ऑर्डर काडटा। इट इज कायंड ऑफ अ जोक। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।